म्हादयच्या विशयाचेर गोंय सरकाराची भूमिका लक्षांत घेतल्यार सरकार ह्या विशयाचेर खऱ्यांनीच गंभीर आसा काय कितें असो प्रश्न दरेका गोंयकाराच्या मनांत आसा। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सरकारान घेतिल्ली भूमिका गोंयचें न्ही तर कर्नाटकाचेंच हीत सांबाळपा खातीर आसा अशें कांय जाण उलोवन दाखयतात। गृहमंत्री अमित शहाच्या म्हादयवेल्या स्टेटमेंटा उपरांतूय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वोग्गी आसा। हाचो अर्थ कितें? सेव म्हादय सेव गोवा चळवळीचो वांगडी प्रशांत नायक विचारता। कापास्ताद आसा जाल्यार अमित शहान केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आसा। म्हादय विशींच्या केंद्राच्या कट कारस्थानात म्हजो आस्पाव ना अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीरपणान सांगचें अशेंय तो मागता। हे जे प्राधिकरण घडोवपाचें सरकारान केंद्रीय मंत्रिमंडळान जो निर्णय घेतला की प्रवाह म्हणटा तें प्राधिकरण करपाचें तें टोटल गोंयच्या हिताच्या विरुद्ध आसा। प्राधिकरणाचो डिमांड कित्याक घेवन हें सरकार मुखार गेलें तें आमकां समजना। कित्याक प्राधिकरण बेजिकली की जो म्हादयी लवादान जो निकाल दिल्लो वांटपा खातीर उदक वांटपा खातीर जी वांटणी केल्ली तेजें इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर हें प्राधिकरण। आतां तें जें वांटप म्हादय प्राधिकरणान केल्लें लवादान केल्लें तेकाच ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला। महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान केला, गोवा गव्हर्मेंटान केला, कर्नाटक गव्हर्मेंटान केला। सो दॅट इज वॉट वीच इज चॅलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। ताजेर तूं आतां प्राधिकरण करून वांटणी कशी करतलो? म्हाजे दृश्टीन अनलेस अँड अंटील सुप्रीम कोर्टाचो जो पर्यंत निवाड येना तो पर्यंत तुज्यान कांयच करपा जायना। लेट सुप्रीम कोर्ट डिसायड वेदर हे सारकें वांटणी बरोबर केला काय कितें, वेदर कर्नाटका चड दिल काय कितें, वेदर महाराष्ट्रा चड दिल काय कितें। कित्याक बेजिकली आमकां दिसता की म्हादयच्या उदकाचेर दुसऱ्या खंयच्याच राज्याचो हक्क ना गोंय सोडून। जेन्ना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बेळगांवच्या मिटिंगेक ओपनली सांगता की आमी जो DPRचो निर्णय जो घेतलो तो गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विश्वासांत घेवन घेतलो, म्हळ्यार हेगे नाक कापलेशें जालें ना। हो म्हणटा की आपल्याक कांय सांगलें नाशिल्लें पण म्हळ्यार तुका नाक कापलें, तुगेले गृहमंत्र्यान तुगेले नाक कापलें। तुवें कित्याक निशेध केलो ना ताचो? तुवें कित्याक म्हणलां की आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दीस म्हणून? होम मिनिस्टर इज रॉंग, आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दीस हें आमच्या मुख्यमंत्र्यान ताटकण्यान सांगपा जाय आशिल्लें। जेन्ना तेणें स्टेटमेंट केला म्हणल्यार आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या सगळ्या प्रकरणा भितर बेटूल करता, तो कर्नाटकाच्या फावरार आसा। दिल्लीच्या तख्ताचेर जाल्ल्या अपमाना उपरांत छत्रपती शिवाजी महाराजान उलोवन दाखयल्ले की एक वेळ मरण आयल्यार उपकारता पूण अपमान मान्य ना। पूण आमचो मुख्यमंत्री दिल्लीच्या तख्ताचेर वचून मान सकल घालून येता आनी हांगासर येवन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दाखले दिता हे ताका सोबून दिसना अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगत सांगता। पळय, आंदोलनाची सुरवात 16 जानेवारीक ओपिनियन पोल दिसांतल्यान सुरवात जाली। ह्या आंदोलनाचो हळूहळू विस्तार जायत आसा। पेडण्या भितर आमची कमिटी बऱ्या पैकी मुवमेंटाची कमिटी काम करता। पेडणे तालुक्या करता, 70 माला करता, डिवचोली करता, तिसवाडी बार्देजां भितर काम करता। म्हणजे थिंगचे जे थळावे जे कोण भुरगे आसात ते ताजे पुराय जबाबदारी घेतला। आमचे मुर्मुगांवाकय बरें काम चल्लें आसा। पयरूच आमची सांग्यावयली टीम एक्टीव केल्ली आसा। काणकोणाक सालसेती तर पुरायपणान एक्टीव आसातूच। केपें मतदारसंघा भितर म्हणजे केपें तालुक्याकय आसा। काणकोणाक चड करून आमची 27 तारखेक एक मिटींग जावपाची आसा। मिटींग म्हणजे पेक्षा हांव जाहीर सभा म्हणटा। पर शिवजयंती दिसा मुद्दम उल्लेख करता। पर शिवजयंती दिसा मुख्यमंत्री सांगता की छत्रपती शिवाजी महाराजाचें आमी दायज राखपाक जाय, छत्रपती शिवाजी महाराजाक आमी ताजे गूण हांगा भितर घेवपाक जाय। तर ह्या मुख्यमंत्र्याक हांव सांगपाक सोदतां, तसोच छत्रपती शिवाजी महाराज दिल्लीच्या तख्त्यार औरंगजेबाक मेळपाक गेल्लो बादशाक। जेन्ना मेळपाक गेलो तेन्ना बादशाच्या दरबारा भितर आपल्याक अपमान जाता हें जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाक दिसून आयलें त्या वेळाचेर बादशान दिल्ल्या ताटाक हात मारून छत्रपती शिवाजी महाराजान म्हणलें एक वेळ मरण पत्करू पण अपमान नाही म्हणून। अशे आदर्श आसलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आनी तुजो आदर्श खंय गेला? तूं थंय दिल्लीच्या तख्त्यार मान सकल घालून मुखट्यान ते सांगता ते हय साहेबा करून आयिल्लो। ह्या मुख्यमंत्र्या कडच्यान आमी अपेक्षा तरी कितें करप? रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या बाबतीत गोंयचेर अन्याय जाला। आता म्हादयच्या उदकाचे बाबतीतूय तेच जातले अशें सेव म्हादय सेव गोवा चळवळीचो मुरगांवचो वावुरपी जयेश शेटगांवकर सांगता।
पळयात ताचे म्हणणे. लोकांच्या भितर डेफिनेटली राग आसा. तुमी बाकीचे खंयच्याय गव्हर्मेंट जॉबाचे विवाचे हिंगा आशा ना. हिंगा सद्या पयलीं पाणयाचे आशा आसा. समज पाणी जे आमकां व्यवस्थीत रितीन जर पयलेच सद्या 1 वर येना जाल्यार फाल्यां खंय जर वयर सकयल जायलें आनी तें पाणी जर अर्दे वर आनी 5 मिनटां सुद्दां येना जर जावपाक लागलें जाल्यार फाल्यां तुज्या कडेन पाणी ना जाल्यार बाकीचे पयशे आनी घेवन करतलो कितें तूं. कर्नाटक गव्हर्मेंटाक किंवा भारताचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आसा पळय तांकां गोंयचें मातूय पडलेलें ना. कित्याक आमी हे पयलीं सुद्दां पळयलां की जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जेन्ना CACन सांगलें की डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना, एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिवंक ना, तरी आसतना जबरदस्ती डबल ट्रॅकिंग गोंयान करता. कित्याक गोंय आमचें बारीक न्ही, सो ताका लागून ऑक्युपाय करपाक तांकां बरें पडटा. सो सेम थींग आतां म्हादयच्या बाबतींत आसा. आमी कितके छाती फाडून आपडले की पाणी डायवर्ट करून दिवचें ना म्हणून, पूण ज्या पद्दतीन कर्नाटकाची स्टेटमेंट येता पळय की आमी काम करतलेच, आमी पाणी डायवर्ट करतलेच, ह्या प्रमाणे गोंयांक खरोच एक म्हणल्यार धोका निर्माण जाल्लो आसा. आनी ह्याच्या खातीर तर डेफिनेटली आमी मुर्मुगांवचे लोक आता हळूहळू करून सगळे एकत्र जावन आमी डेफिनेटली आमी ह्याच्या अगेन्स्ट उबे रावतले. म्हादयचे बाबतीत कर्नाटकाची आक्रमक भूमिका पळयल्यार म्हादय आमची उरतली मू असो प्रस्न दर एका गोंयकारांक सतावपाक लागला. म्हादयचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराची भूमिका ना तळ्यात ना मळ्यात अशी जावन रावल्या. हे फाटभुंयेर सेव म्हादय सेव गोवा चळवळ जन आंदोलन उबारपाचें उलोवन दाखयता खरें, पूण हे आंदोलन कितले यशस्वी जातले हो येणारो काळच थारायतलो. हो आशिल्लो जागोर गोमंतक टीव्हीचो. लोक पेटल्यात हे आतां दिसून येता. गव्हर्मेंटान सरकारान ह्या हाजेर ठोस भुमिका घेवची अशी मागणी सगळे थरांतल्यान जावपाक लागल्या. गोंय सरकारान ह्या विशयाचेर एक खंबीर भुमिका घेवची अशी ह्या जागोरांतल्यान आमची मागणी आसा. मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत सुशांत कुंकळकार.